काही पक्षाच्या वतीन केलेले आसा त्या उपकार तेमी मोगो पक्षाचे दोनूय धर्म जे कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्यांक समृद्धी सन्मासना दिवन तेमी हेंच्या आणि फॉर्म भरपाची लास्ट तारीख काय हो कसो काय निर्णय घेतला तुम्ही? हेका राजकारण म्हणटात. राजकारणात डावपेच खेळचे पडटात त्या प्रमाणे आमी ते डावपेच खेळ्यात आनी आमकां इतलेंच आसलें की आमकां जेन्ना मोगो पक्षाक जेन्ना मोर्जी आमकां सीट दिले तेन्ना आमचे म्हणजे रणनिती ती चालूच आसली कशें कितें मूव करचें कोण कॅन्डिडेट आसतलो कशें जिखतले आनी जर खंयचो कॅन्डिडेट आसा कसो जिखतलो आनी कितल्या मतांनी जिखतले हे वर्कींग आमी ऑलरेडी प्लॅन आसलेले. आतां विशय आसलो कॅन्डिडेटांचो. आता कॅन्डिडेट आमचे कडेन आसले 3 जाण आनी तिनूय आमचेच कॅन्डिडेट. आता तिगा भितर एकट्याक दीत जाल्यार 2 जाणां रागार जातले. सो तांकां वांगडा हाडून सजमून सगळें करून तेंच्यांनी एक्सेप्ट केलें हय बाबा आमचो मोगो पक्षाचो उमेदवार आहा तो एकूच आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे एकूच आयज आमी आमची माई म्हणटात तारा हडफडकर तेंच्यांनी आयज फॉर्म भरतात. ताका अभिनंदन आनी शुभेच्छा. मोगो पक्षातर्फे ते ती फॉर्म भरता आनी आमचे किरण ईश्वर मोर्जे आनी तशेंच स्नेहा तिळोजी हेंच्यांनी फूल सपोर्ट कॉपरेट करून आमी सगळे एकठांय रावन तारामाई निवडून हाडपाचो आमी हें केल्लें आसा. तशेंच भारतीय जनता पार्टी आनी मोगो पक्ष युतीन ह्या झेडपी इलेक्शनाक देंवलेले आसा आनी हरमला भारतीय जनता पार्टीक टिकीट दिल्ली आहा त्या प्रमाणे आमचे मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते थंय तांकां वावरतले आनी हांगा आमच्या मोगोचे कॅन्डिडेटाक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते वावरतले. भाई तुम्ही पळय राजकारणात कितें आसता कोण खंय आसता आनी कोण केन्ना खंय वयता आनी कोण केन्ना खंय येता हें सांगूंक येयना. राजकारण फुडें वचून फुडलो विचार करून वयचो आसता. तूं तशें विचारतले जाल्यार 8 जाण काँग्रेसचे उमेदवार ते BJPन गेले ताका तूं कितें प्रश्न करतलो. म्हणल्यार राजकारण कशें राजकारण फक्त आपल्या मतदारसंघाच्या जनतेचे हित चिंतून आनी मतदारांचे प्रोग्रेस आनी फुडलो विचार करूनच काही निर्णय घेतात आनी त्या प्रमाणे आमी निर्णय घेतलो आनी म्हाज्याच वांगडा सगळे आमचे कार्यकर्ते हांगा आसात तांचो पूर्ण सपोर्ट घेवन आनी पूर्ण मत घेवनूच आमी फुडें सरले. मॅडम देवी भगवतीच्या पवित्र स्थळात उभे आसात. तुमच्या सगळ्यांचे तोंडा वयले हास्य पळोवन खूब उमेद जाली. तुमच्या सगळ्यांचे हांव मना पासून स्वागत करता आनी तितलेच आभार मानतात. सगळे पंच आसात सगळे तुमी प्रेसवाले आसात सगळे आमचे जाणटे सगळे हांगा उपस्थित आसा. खूब बरें दिसलें. पुनश एकदा त्यांच्या सगळ्यांच्या मनापासून आभार मानता. देवी भगवती सप्तेश्वर देवी भगवती माता मोरजाई आई हांकां वंदन करता आनी आयज हांव जे हांगा उबे आसा त्या भाईची खूब खडपड आसली आनी त्या खडपटीन हांव सगळ्यात पयलीं आमचे गोंय राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री प्रमोद भाई हेचे आभार मानता. अध्यक्ष पार्टी आमच्या अध्यक्ष दामू नायक भाई हेचे आभार मानता. तसेच मोगो पक्षाचे अध्यक्ष आमचे ढवळेकर हेचेही आभार मानता. आणि भाईन म्हाज्या खातीर खूब खटपट केले. भाईन जी तिकीट मेळपा खातीर जो कॅन्डिडेट काम करू शकतात हेजो आमी भाईन पासून जो अभ्यास केलो तेजे वचून तेणी म्हाजें एक नांव आयज हांगा सुचयलें. त्याच बरोबर आमी तिगा इच्छूक आसली. आमचे मोर्जेचे 2 जाण कॅन्डिडेट आसले आमची स्नेहा भाभी आनी किरण भाभी आनी हेंच्या भितर आमी डिस्कशन करून आयज आमी एकमेव असे कॅन्डिडेट आज मोगो पक्षासून हांगा उबे राविल्ले आसात. पुनश एकदा हांव भाई मना पासून आभार मानतात. म्हाजी पुराय पंचायत आसा म्हाजी केरी हरमल पांद्र्या वरसकाड्या ही सगळी पंचायतीचे सगळे म्हाजी सरपंच हे सगळे हांगा उपस्थित आसात. तेंचेय हांव मना पासून आभार मानता. जो समाज सेवा करपाचो जो म्हाज्या हातीन समाज सेवा आतां पर्यंत थोडी जाला हेच्या फुडें समाज सेवा करपाची संदी तुमी म्हाका आयज दिला. तुमचो आवाज हांव सगळ्या पर्यंत व्हरतलें आनी तुमच्या संदीचें हांव सोनें करतलें इतलेंच सांगता. आनी पुनश एकदा तुमचे सगळ्यांचे हांगा आयिल्ले तेंचे सगळ्यांचे मना तुमकां उमेदवारी मेळपाक केन्ना सांगले? तुमकां उमेदवारी मेळटली केन्ना सांगले तुमकां? आतां सडनली आतांच जेन्ना आमी तिगूय इच्छूक आसले पेपरार येताले आमी तिगूय इच्छूक आसा. तेंगे भाई सांगले तशें एकट्याक एका 2 जाण दुखावतले केन्ना सांगले? केन्ना? आतां जस्ट नाव आमचे तिगांचे एके कडेन बसप जालें आनी आमी एकामेका अंडरस्टँडींग केलें की आमी कशें कितें करया आनी तिगांच्या भितर आमचे उलोवप केन्ना थारले? आतां तुम्ही आता तुमकां फोन केल्लो हांव तूं म्हणटाले की आपूण अपक्ष उमेदवारी भरता म्हणून. तेच्या उपरांत म्हाका अर्दे वरान सर फोन अर्द्या वरान मागीर आतां भरपाक तुमी फॉर्म अर्ज भरपाक फॉर्म हाडून ना. झेडपी इलेक्शनाक जर इतले येता जाल्यार असेंब्लीन कितले येतले ते चिंता तुमी. हे आमचे आमी जे कार्य केलां 3.5 वर्सां ज्या कार्याचे फळ ते म्हणून आयज इतलो लोक हांगासर जमला
ह्यो बेश्टो जमोना, ह्यो प्रेमा पोटी हांगासर येयलेलो आसा आनी डेफिनेटली कॅन्डिडेट आमचो जिखोवपाक येयलेलो आसा. आयज आमच्या वांगडा पंचायती सगळे पंचायतीचे सरपंच पंचूय हांगासर हजर आहा. म्हणजे हेच्या वयल्यान कळटा की रिजल्ट कितें आसतलो. तो रायट टायमार 22 तुमकां कावंटींग मेळटलें. स्टेटमेंट कितें आसा? आदरणीय आमदार साहेबान तुमकां पयलो वर्डिंग जेन्ना आयकला राजकारण जेन्ना मांद्रे मतदारसंघाचे जी सर्वांगीण विकास करपाक लागून आयज तेंच्यांनी योग्य तो डिसिजन घेतलो आसा. तिनी जे कॅन्डिडेट आसा आमचे स्नेहाबाई आसा, किरण आसा आनी तारामाई, हे तिनूय कॅन्डिडेट हे उमेदवार योग्य ते रितीन तिनूय कन्फर्म आनी फिट असले. पण आयज आमी म्हणटा महिला सशक्तीकरण, आयज मांद्र्यान आनी पेडण्याचें राजकारण हे वेगळेच आसा. आयज आमकां खरोखरच आमचे किरण आनी बाय स्नेहाचे अभिनंदन आनी कौतुक करपाक जाय. कारण तेंच्यांनी एक महिलेक फुडें काडपाक लागून आपूण दोगांयनी तेंको दिता म्हटल्यार आपल्या कार्यकर्त्यां सोबत. आनी परतून एकदां सांगता, आमदार साहेबान जेन्ना एक वर्ड यूज केला राजकारण म्हणल्यार एक सेवा करप आनी त्या राजकारणाक लागून सगळ्यांक घेवन जेन्ना वचप तेन्नाच एक सर्वांगीण विकास जाता. म्हाका दिसता हे योग्य डिसिजन. हे तुमकां आनी सांगपाची गरज ना. हे असंख्य जितले कार्यकर्ते पळयल्यात तुमी, हे एकमेव जो आमकां तळागाळांत लोकांची सेवा काम करपाक लागून फुडें सरलेल्या आपुलकेन येयल्ले आसात. निश्चित रित्या तारा बाबूसो हडफडकर यांचो विजय बहुमतांनी म्हणटात तशें एक मोठ्या मार्जिनान विजय जातलो. धन्यवाद. आयज जे आमी आमदारा बरोबर उबे आसात आनी आमचे 3 कॅन्डिडेट असले तयारी करताले इतले दीस, आयज कन्फर्म जावन तिगांय एक कॅन्डिडेट वेंचून काडलो आनी ती आमची कलीग. आमचो फूल सपोर्ट आसतलो आनी म्हाका दिसता तुमकां मिडियाचे मार्फत हांव सांगता आनी फाटीं फुडें चिंतपाचें ना. हो एमजीचो सीट हो कन्फर्म. येस. किरण तारामाईक आमचो फूल सपोर्ट आसा आनी हातून तारामाईक तिकेट मेळपाक बाईचो मोठो वांटो. आमची पंचायत पूर्ण पंचायत माई फाटल्यान उबी आसा अशें म्हाका दिसता की आमचो सरपंच आसा म्हणल्यार आमची पूर्ण पंचायत आसा. तारामाईक बेस्ट ऑफ लक. तुमचो मिडियाचोय सपोर्ट तारामाईक आसचो इतलेंच मागता. आमचो विजय हो निश्चित आसा. टोटल सगळे मेंबर आसा आमी पंचायत आसा. गांवचो सरपंच पावलो म्हणल्यार तुमी गृहीत धरा की मॅक्झिमम जी पंचायत आसा तारामाई बरोबर आसा. सर आयज आमी सगळ्यांचो सस्पेन्स आसलो. आयचे जे जेंट्री कॅन्डिडेट आसा सगळ्यात पयलीं हांव आमच्या आमदाराक कॉंग्रेच्युलेशन करता. कारण तेंच्यांनी आयज जे मिसअंडरस्टँडींग म्हणजे खूब इश्यूक कॅन्डिडेट आसलेले, मोरजे गांवांतले 2 कॅन्डिडेट आसलेले, मांद्र्यांतसून इश्यू घाल्लेले आनी आयज जो फॉर्म भरपाचो लास्ट दीस आसल्या कारणान आयज जेन्ना आमची जी तारा हडफडकर जी आसा, कारण तेंचे मिस्टरूय खूब वर्सां पॉलिटिक्सान आसा, ती स्वता आसा आनी लोकांनी खंयच्याच लोकांनी अशें कारण जेन्ना आमदार आमच्या वांगडा आसा तेन्ना सगळे 3य गांव आमचे मांद्र्या, मोरजी, चोपड्या, आगरवाड्या हेंच्यांनी एकठांय येवन आमच्या आमदाराचो हात बळकट करप काळाची गरज आसा. कारण आख्ख्या जर तुमी पळयशीत भाजपा आनी मोगोची जी युती आसा तितून आमकां 3च सीट गावल्या. 3 सिटांचून एक आमचेर येदो व्हडलो विश्वास जेन्ना भाजपा पार्टी आमच्या येदो व्हडलो भाव आमचेर विश्वास दाखयता तेन्ना आमी आमच्या लोकां कडेन हांव मागता की आमच्या लोकांनी तोच विश्वास परत तांकां दाखोवपाची काळाची गरज आसा. कारण जेन्ना आमी एकठांय येतले आनी एकठांय जेन्ना आमी रावन सगळे जाण आमी अशें म्हणना की हो तारा हडफडकर जावं एमजी पार्टीचो विजय हो आमच्या सगळ्यांचो विजय असो लोकांनी निश्चय करप गरजेचो आसा. कारण आमी सगळे जेन्ना एकी कडेन येतले आज पयल्या इतक्या व्हड्या संख्येन लोक येयला कारण चडशा लोकांक इश्यू घाल्लेले की कॅन्डिडेट आमचे कडेन 3 जाण इश्यू घाल्लेले, पूण भाईन बऱ्या भाशेन ते मॅनेज केले, बऱ्या भाशेन तेंची इश्यूता कशी हें करप. कारण तेंच्या सगळ्यां कडेन उलोवन बऱ्या पद्दतीन जें केलां. कारण आमी सगळे एकठांय रावप काळाची गरज आसा आनी आमचो जो विश्वास पार्टीच्या हायकमांडान आमच्या ऑनरेबल आमदाराचेर जो दाखयला तोच विश्वास आमी आमचे कडल्यान एज अ पंचायत मेंबर्स तारा हडफडकराक दाखोवप गरज आसा. कारण आमी जे एक मत मारतले ताराक तेच मत भाईच्या हात तितकेच बळकट करतले. सो भाईक आनी ताराक आयजूच हांव कॉंग्रेच्युलेशन म्हणटा. कारण जो लोक येयला तितून आमची विजय हो निश्चित आसा. देव बरें.